वांजेलिस्त लुकाची परब सोम्याच्या शेतांतल्या एका महान वावरड्याक आमचे समोर हाडता। सुवार्थेंत आज आपोस्तलांचो उल्लेख ना, बगार जेजून 72 जणांक विंचून मिसावाक धाडलेल्याचो उल्लेख आसा। लूक सुवार्थेकार ह्या 72 जणां पैकीचो न्हय म्हणलें आमी जाणाव, पूण लुकाची जिणी काणी आयचे सुवार्थेंत स्पष्ट झळकताच। सांव पावलाचो मिसांव सहवावरडी जावन लुकान जेजूचो विशेष रितीन पाटलाव केलो। कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत लुकाक पावलान मोगाचो वैज म्हणून आपयला। देखून सुवार्थेकार लूक कांय व्याप्तीन वैज कोणना म्हणलें चिंतपी बोळ आसा, पूण आपली सुवार्ता जेजू विशांतल्यो गजाली आपुरबायेन व्हरून पळोवन मांडावळीन बरयलोलो तो जेजूची गुण करपी उतरां आनी गुण करपी कृत्यां विवरूंक व्हड गुमान दिता तें खरें। समाजांतल्या दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करचें जेजूचें मिसांव आनी सुवार्ता परगटणाऱ्यांनी तें जेजूचें मिसांव कशें जेजूच्या आदेशा प्रमाणे जारी केलें म्हणून तो विवरून सांगता। खुद्द सुवार्थेगार आनी मिशनरी आसुल्लो लूक सुवार्थेंतल्या उतरांक जिवी साक्ष। जेजूचो समाधानाचो संदेश, जिणी बदलपाचो संदेश, देवाचें राज लागीं पावुल्लो संदेश सुन्या वागटा मदें शेळये परी जावन विरोधपणा मदें लुकान परगटलो। सुवार्थेगार जावन दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक देवान अभिषेक केल्ल्या जेजूची बरी खबर बरोवन सोम्याच्या पिकाच्या शेतांत तो सुवार्थेचो अमर सेवक जालो।